विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 5 दिसाच्या बदला आता 4 दीस जातले। रामनवमीचो दीस सार्वजनिक सुटी जाहीर केल्ल्या उपरांत हो निर्णय जाला। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो काळ 5 ते 8 दिसाचोच आसता। तो चड व्हड काळ आसना, ते खातीर विरोधक ह्या अधिवेशनाच्या काळाचेर बेश्टेच राजकारण करीत सुटला अशें वक्तव्य गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकरान केला। की कॅबिनेटान की असेंब्ली कॅबिनेट प्रपोज करता, सीएम प्रपोज करता आणि त्यामुळे असेंब्ली पयली सुरवातेक 5 दिसांची प्रपोज केल्ली आणि त्या वेळाचेर रामनवमी आसा ही तांकां लक्षांत आयली ना आसूं येता अशें म्हाजें म्हणणें आसा। आणि त्यानंतर बऱ्याचशा जाणांनी रामनवमी संदर्भात ते मदले दिसांक 27 ते 31 पर्यंत जे आसा एका कारणाक रामनवमी येता, त्यामुळे बऱ्याचशा आमदारांनी म्हज्या कडेन रिक्वेस्ट केलो, मुख्यमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट केलो आणि त्यानंतर त्या दिसा सुटी दिवप असो प्रकारचो निर्णय जालो आणि तातूंतल्यान एक दीस जी आसा न्ही असेंब्ली कर्टेल जाली आणि त्यामुळे जी 5 दीस आशिल्ली ती 4 दीस जाली। हो विशय ऑपोजिशन विशय करतलेच। हाजे पयलीं जे आसा न्ही की प्रत्येक वेळाचेर 5 दिसाची असेंब्ली आसताली। हाजे वेळार गेली म्हाका एक 8-10 वर्सांची रिकॉर्ड काडले जर जायत न्ही जाल्यार बजेट सेशन जे आसा न्ही ते 1 वीकच आसतालें। त्यानंतर पावसाळी अधिवेशन जे आसा न्ही ते एक लंच जातालें। फाटल्याच फावटी आमी प्रयत्न केल्लो 25 असेंब्ली चलची, जेणे करून खूब जाणांक उलोवपाक मेळटलें बाकी सगळ्यांतलें, पण मध्यंतरीक थंय पंचायत इलेक्शन डिक्लेअर केलें आणि त्यामुळे परत एकदां ती 10 दिसांची कर्टेल केली। अशा तरेन दीस इले कमी जाले, ही गजाल मान्य आसा।